आयज आपलो वाडदीस समारंभता नोआ मेनेझस आनी हें मीस ताच्या आवय बापायन भेटविला लॉयड आनी फे मेनेझस. ताचे खातीर केद भाशेन ह्या मिसांक मागुया. तेच भाशेन देवाक दिनवासून मीस भेटविला आपल्या खासगी इंतेसां बसत मागूंक सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जिजसा कडेन मीस पेटविला सिल्विया मेनेझस. तेच भाशेन ह्या मिसांत किरीत भाशेन मागुया आमचे भयणी पासत लिजा तेंय आपले 2 दीस समारंभता तुजे खातीर ह्या मिसांत मागुया. आमचो आदलो पाद्रिगार फादर फ्रांसिस्को आताय ह्या फेरगोशीन ताणें काम केलां तो बरो ना. ताचे बरे भलायकी खातीर ह्या मिसांत मागुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा बालका जेजूची बागयोन तेरेजा हाची परब समारंभता. तिणें आपलें आख्खें जिवीत खालतीकायेन सारलें. जायते फावटी आमी खालती जावंक फाटीं सरल्या. त्या घडयेची दूख दवरुया आनी बापा कडेन भोगसणें मागुया. हांव पाकी सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. देवाक दिनवासून सगळीं बरोबर मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवाक सर्गींच्या रायाक सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दर वैभवाक आसत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे इश्टले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या भोव मोगाल बापा, आपणाचें किरकोलपण आनी असोकताय ओळखून आपणाचेर न्हय भगत तुजेरूच सगलो विस्वास देंवता. त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माई मोगान घेताय. बागेवन तेरेजाक तुवें दाखयलोले खालतीकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपान पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जोबाच्या पुस्तकावेलें वाचो. जोबान म्हणलें, म्हज्या इश्टानो तुमी तरी म्हजी दया करात, म्हजी दया करात. कित्याक सर्वेस्पराच्या हाताची कास म्हाका फावो जाल्या. देव करता तशें तुमी म्हजे पाटीक कित्याक लागल्यात?
म्हजें मांस खावन तुमी आजून धादोशी जावंक ना? कोण म्हाका म्हजीं उतरां बरोवंक दीत? लोखंडाच्या विण्ण्यान आनी चिरण्यान सासणां पुरता तशीं तीं खोडपांत कांतोवन कोण म्हाका दीत? म्हजो होक राखपी सोडवणार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितुमे वयर उबो रावतलो. हें हांव जाणूं. हांव नव्यान जागो जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव ताका पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले. दुसऱ्याक न्हय, ताकाच ते देखतले. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो वरवसो. देवाचें उतर. देवाची तुमचो जबाब जावं दी. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. सगळीं म्हणुया. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं काळीज म्हाका सांगता, ताचें मुखामोळ सोदीत राव. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ लिपोवन नाका. तुज्या चाकराक रागान बरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. म्हाका सांडूं नाका. म्हाका सांडूं नाका. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुका सुया. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गाराज्यान सगळ्याकून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बरोबर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां बरी जाल्या शिवाय स्वर्गाराज्यान तुमी भितर सरचींच ना. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गाराज्यान सगळ्यांकून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका दिसता. बालका जेजूची बागून तेरेजा ही फ्रांस ह्या गांवांत जल्मली आनी ती ह्या संवसारांत फकत 24 वर्सां जीली. around 24 years. पूण ह्या 24 वर्सांनी जायते तिणें सोंसलें आनी हें जेजू खातीर सोंसलें. जेजूच्या मोगा खातीर सोंसलें म्हूण ती आमकां आपल्या जिविताच्या पोत्यांत बरोवन आमकां सांगता. एक जाग्यार
ती बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयले पयले चिटींतले 12वे आनी 13वे आवेसपुराचेर बरोवन ती आमकां अशे भाशेन सांगता. ती म्हणटा आपणाक एक रोख साक्षी जावंक जाय आसता. म्हूण खबर ना म्हज्या जिवितांत तें घडटलें जाल्यार. पूण जेन्ना हांव हें आविस्वोर बागेवन पावलूची उतरां वाचतालीं 12वे आनी 13वे आविस्वोर तेन्ना ती म्हणटा थंयसर म्हाका म्हज्या ह्या प्रश्नांक जबाब मेवलो. कांय जाण घोडेक प्रवादी जातले, कांय जाण घोडेक टिचर शिक्षक जातले, कांय जाण पाद्री वा माद्री जातली. तर जोण एकलो आपलें कार्य केलें जाल्यार तें देवाक मानता. ती म्हणटा घोडेक हांवूय जेजूच्या कुडीचो एक सांदो. घोडेक हांव हात, घोडेक हांव पांय, घोडेक हांव जेजूचो दोळो कान जायत. आनी जेन्ना हांव म्हजें कार्य करता तेन्ना तें देवाक मानता. पूण हातूंत तिका आपल्या जिविताचो हो प्रश्नाचो जबाब मेळूंक ना. ती म्हणटा आपणें फुडें वाचलें आनी फुडें वाचल्या उपरांत आपल्या ह्या प्रश्नाचो जबाब म्हाका मेळ्ळो. 13व्या आवेसपुरांत ही निमाणी गोड आमकां अशी सांगता बाबात, बरवोसो आनी मोग ह्यो 3 वस्तू आसात आनी ह्या तिनांतल्यो मोग हें उपट गरजेचें. ते म्हणटा ही उतरां जेन्ना हांवें वाचलीं तेन्ना म्हज्या काळजाक संतोश मेळलो. हांव एक रोख साक्षी जालें जाल्यार पासून म्हज्या काळजान जरी तरी मोग ना जाल्यार तें कसलेच फायद्याचें न्हय. तर मोग म्हज्या काळजांत आसूंक गरजेचो. आनी जेन्ना हांव जेजूच्या मोगा खातीर म्हजें जिवीत सारूंक म्हजें काळीज लासता तेन्नाच की म्हजें जिवीत अर्था भरीत जाता. तर पितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या बालका जेजूच्या बागेवन तेरेजाची परब समरमता आमी आमकांच हो प्रश्न घालुया. एक आवय कशी, एक बापूय कसो, एक भुरगें कशें हांव म्हजें जिवीत जेजू खातीर आनी जेजूच्या मोगा खातीर सारूंक तयार आसा काय? सगळीं उबी रावया आनी आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गारान पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सवालो आंकवार मारीत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्याक तो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिती मंदिरान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय.
तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवेलेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या ससनाक देवाक सोय म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गोदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुजें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी वयली आमच्या नाक्या पवित्र विचारवा सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव कोणवाल्या बापाक काल्तिकायचें विस्वासाचें आनी मोगाचें स्वर्ग मनशाचे सोडवणे पासो तुका समोर केल्लें बागेवन थेरजाचे त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें हेच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडोय म्हूण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशाचे सोडवणे पासो तुका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्य आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगत्या पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडाबोळ आमी वाखणटा आपल्या औरंगाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नामी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसून पयचे आदीं ताणें उलो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी उलयली तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात सो तो बावार्थाचो गूट पुरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवून जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यंग बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोंगली बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगान वाडले. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून दिल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोळ पडून फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन तेरेजा, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व खाली तुका मानो द्या त्या सगळ्या भक्तां बारबर सासणाच्या सुखान आमकां मानवो दी. तांच्या संगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बाबा, सर्वोदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापाक स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां ताळणेंत पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्कान दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदारा जेजू क्रिस्ताचें ज्ञान आमी बोरभाशेन उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाजकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटा. शरीराच्या जेवणाक आपयल्यान सुबाकी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन थेरेजाच्या काळजा बरी आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या बाबा भयणीच्या मोगाच्या उज्या दिसान दीस ओदीक पेटोय आनी सगल्या मनशांक तुजी आनी तुवें पेटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची